Tobit, chapter 2. 2. तोबीत कुड्डो जाता. एसार हा दोन राजा आसलो तेन्ना हांव म्हज्या घरा पोत्तून आयलों आनी म्हजी पोतीन आना आनी म्हजो पूत तोबयास म्हाका परत मेळ्ळी. 50व्या दिसाच्या परबे दिसा मुणगे सातोल्यांचे परबे समय एक बरें जेवण म्हाका तयार केलें. हांव जेवणाक बसलों. जेवणाचे खूब जिन्नस आसले ते पळोवन हांवें म्हज्या पुता तोबयासाक म्हणलें, वच म्हज्या पुता आनी निनेवेंत निर्वाशीत केल्ल्या आमच्या भावां मदल्या अजून असर्वेस्पराक विस्वाशी रावलोल्या एका गरीबाक आपोवन हाड. हांव तुका हांगाच रावतां. आमच्या भावां मदें एका गरीबाक सोदूंक तोबयास गेलो आनी पत्तो येवन ताणें म्हणलें, बापा, हांवें जबाब दिलो. कितें जालें पुता? तोबयासान सांगलें, बापा, आमच्या लोकाच्या एका पुताक जिवेशी मारला आनी नाक्यार उडयला. तो अजून थंय आसा. जेवण चाखूंक पर्यान नासतना हांव सुडसुडीत उठून गेलों आनी त्या मनशाचें मोडें बाजारांतलें काडलें आनी म्हज्या एका कुडांत घालें आनी पुरचे खातीर दीस धारीर पडो पर्यान थंय तें दवरलें. परत आयलों आनी म्हजे हात धुवन दुकानी जेवलों. तेन्ना बेथेला विशीं आमोस प्रवादी उलयल्या त्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो. तुमच्यो परबो सोंपून तुमचेर येतोलें दूख, सगल्या गितां गायनाचे सुवातेर आसतलो विलाप. आनी हांव रडलों. दीस पडटूच हांव गेलों आनी एक फोंड काडून हांवें ताका थंय पुरलो. मस्कऱ्यो करून म्हज्या शेजाऱ्यांनी म्हणलें, पळयात, तो कोणाकूच भियेना. असलेच कण्णेक लागून आदीं ताका मारूंक सोदताले. फाटले फावटी ताका पळून वेचें पडलें. पूण पळयात, तो नव्यान हांगा मेलोल्यांक पुजता. मेलोल्यांक पुरून आयलो तेच राती हांव मेल्लों आसलों देखून राजांगणाचे वोंतीक तेंकून आड पडलों. गरमेक लागून हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. वोंतीर म्हजे तकले वयर पाकोलीं आसात म्हूण म्हाका खबर नासली. तांचो मेळ म्हज्या दोळ्यांनी पडलो आनी दोळ्यांचेर साय आयली. म्हाका वैजांगेर वेचें पडलें, पूण जितले ते वखद दिताले तितलो हांव चड कुड्डो जातालों आनी शेवटाक हांव सारकोच कुड्डो जालों. 4 वर्सां पर्यान हांव दिश्ट नासतना उरलों. सगल्या म्हज्या भावां भयणींक म्हाका लागून खोंत भोगली. एलिमायस गांवांत वचसर आखिरान 2 वर्सां पर्यान म्हजो परामास केलो. तेन्ना आना म्हजी बायल शिवण सूत करूंक लागली. करूंक लायताली तितल्योय वस्तू ती तांगेर पावयताली आनी उपरांत ती तिका फारीक कोत्ताली. एकदां दिस्त्रोस म्हयन्याच्या 7व्या दिसा शिवूंक दिल्लें तें तिणें तयार केलें आनी दोनयाक पावयलें आनी तांणी तिची मजुरी फारीक करचे करून जेवणाक म्हूण तिका एक बोकुडलो दिलो. बोकुडलो घरांत पावतूच रडूंक लागलो. म्हजे बायलेक हांवें आपयली आनी विचारलें, हो खंयचो हाडलाय? चोरून बा हाडूंक नाय मूं? चोरयेचो जाल्यार बेगीन तो ताच्या धन्याक पोत्तून दी, कित्याक चोरलेल्यो वस्तू खावंक पोचनात. तिणें म्हणलें, चोरून हाडूंक ना, म्हज्या कामाचें फारीक करचें करून एक देणें कशें तो म्हाका दिला. हांव तिचें सोत मांडिनासलो आनी तें धन्याक पोत्तूंक दिवंक लायतालों आनी ह्या पासत हांव तिचेर तिडटालों. शेकीन तापोन तिणें म्हणलें, तुजी भिक्षा खंय पावली आतां आनी तुज्या बऱ्या कण्ण्यांक कसलो फळ मेळ्ळो? तुजें सगलें आतां सगल्यांक गमलें. देवाचें उतोरें.